Tumu so asro, tumu sora konda, tumu somo bali, tumu so de. सगळ्या कळसंता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळे सोदता, सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या कळसंता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळे सोदता, सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. पवित्र पुस्तकान 7 फावटी हें उतर आमी आयकता. आपले हांव हांगा आसा, आपले हांव हांगा आसा. आनी सोमी आमकां म्हणटा हांव हांगासर तुजे खातीर राखून आसा. आनी आमी मुनी आमच्या काळजांत पावन हांव हांगा आसा सोम्या, आपले हांव हांगा आसा. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजी गुपी सुवार, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजी गुपी सुवार, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूपोळे सोदता, सगळे सक्तेन तुझी सेवा करता, हांव हांगा आसा. हांगा आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. हालेलुया, हालेलुया. येसू हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया. हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया
हालेलुया जेजू हालेलुया तू मूसो सोडवोंदा तू मूसो शिकोंदा तो मूची कथा तो मूसो थे तू मोजो सोडवंदा तू मोजो शिकोंदा तू मुजी गठा तू मोजो दे सांगात आम्ही गावया सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा हांगा आसा हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया 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 गावला स्तुती आराधना महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 देवान अब्राहमाक अब्राहम 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 म्हणलो अबळे हांव हांगा आसा अबळे हांव हांगा आसा देवान मोइजेक आपयलें मोइजे मोइजे अबळे हांव हांगा आसा अबळे हांव हांगा आसा सामुएल सामुएल अबळे हांव हांगा आसा म्हणजे भावन आनी भयणीनो आज तोच जेजू आमकां आपयता आमचें नांव खान आपयता आनी आमी म्हणया सोम्या हांव हांगासर आसा तोच सुदैव आदांक सोदून आयलो आदांव तूं खंय आसाय देवा मुखार धांवून येवन आपले हांव हांगा आसा म्हूण ताका सांगूंक भें दिसलें ताका लज दिसली अंतस्करणाची कांतवणी ताका दसूंक लागली ताका हें उतर म्हणूंक जालें ना आदामी सोम्या हांव हांगा आसा म्हूण सांगूंक तुजे मुखार रावोंक म्हाका भिरांत भोगता जेजू हांव मेळ्या वंटासो वायट उतरांचो वायट नदरेचो खोट्या काळजाचो मनीसांक सोम्या इजाया म्हणले बरी हांव मेळ्या वंटांचो तुजें दर्शन पळोवंक हांव फावो न्हय तरी आज तुवें तुजे मुखार म्हाका रावयलाय आज तूं म्हाका विचारताय तूं खंय आसाय
तूं कसो आसाय न्ही, तूं खंय आसाय. म्हगडा जेजू, आतां ह्या पूण शेतान तुका मेळोंक म्हूण हांव आयलां आनी म्हाका मेळोंक तूं राखून आसाय. आनी हांव म्हज्या काळजांत म्हणटा, आबळे हांव हांगा आसा सोम्या, अर्गां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका आनी महिमा तुका जावं. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां होगळाप स्तुती आराधन महिमा जेजू. आपले हांव हांगासर आसा तुजी स्तुती करूंक. म्हजें मन तूं नितळ कर, म्हजें काळीज तूं नितळ कर, म्हजें मन तूं नितळ कर, म्हजें काळीज तूं हाळूक कर, म्हजें मन तूं हाळूक कर, तुज्या प्रकाशान म्हाका भर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळे आमी बसया. आज आमी देवाचें उतर आयकता. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच म्हाका पेटलेलो जाय. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां, आतांच तो पेटलेलो जाय. म्हणजे भावन आनी भयणीनो, आमच्या कुडींत ऊब आसा. ती ऊब गेल्यार आमी मरता. आमकां धाकटेर सारके सुवातेर आपट आनी म्हणटा हांव जीव आसा गे ना गे म्हणून. ऊब नासल्यार गेल्या. आमकां ती ऊब पावना. आमकां आत्म्याची ऊब जाय. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां म्हणटा जेजू. त्या आत्म्यान भरून मागणें करी जे म्हूण देव आशेता. हालेलुया, हालेलुया, अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 28. धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 28. तांचे लागीं बायबल आसा तो तुमी उक्त करचो. अध्याय 28. एक पोटी आपायांतले सुटल्या उपरांत आमकां त्या द्वीपाक माल्टा म्हणटात म्हूण कळीत जालें. पावल आनी 276 जण तारवांत आसलें तारून फुटलें. उपेवन एका द्वीपाक पावले आनी ते द्वीप जावन आसा माल्टा. माल्टा मगचे न्हू. तांच्या निवासांनी आमकां व्हरतें बरें मन दाखयलें. पावस येतालो आनी हिंव आसलें जाल्ल्यान तांणी अकटें घालून आमकां सगळ्यांक ऊब मेळशी केली. अशें आसता पावल एक बरो आडारां एकठांय करून हाडून आयलो आनी ती उज्यांत गलींत आसलो. पावस येतालो आनी तांणी उजो केलो. हालेलुया, हालेलुया. पावस येतालो आनी तांणी उजो केलो. पावसांत उजो पेट्टा गी पावल कितें करतालो? आडारां अन्न हाडून त्या उज्यांत घालतलो. तो पेटजेत राखतलो. आमचे हर एकल्याचें काम. आमचे भितर असो उजो कितें करचो? पेटासो करचो. सांत पावल तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत म्हणटा, देवान हांवें तुजेर हात दवरल्या वेळार देवान दिल्या आत्म्याचें कँड तूं पेटाशें कर. आल्तार भुरगो तुरीबूल अशें करत आसता न्ही. कित्याक करता? ताचे भितरलें उजो पालवोन उजो. पावल हांगासर कितें करतालो? उजो पालवोन हाडले बरें पळयतालो. आज आमी सोम्या मुखार आयल्या. आमी एकच काम आमचे भितर देवान उजो घाला पवित्र आत्म्याचो. तो उजो पालवोन हाडले बरी पळोवचें काम. जायते पटी पावस येता, आमचे भितरलो उजो पालवता. आमचे भितरलो आत्म्याचो उजो थंड जाता. पळया तो त्या सकळ लोकां खातीर तो उजो पेटाशें करतलो. आज आमी एक एकली आमच्या घरांत आयल्या. आमी एक एकली सोम्या मुखार आयल्या. 276 जणांक तो एकलो उजो पेटसो करतालो. आज सोम्यान म्हणलें आसा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. उजो लावंक आयलां. तेदवा उज्याच्या दगीक एक विकाळ जीवदाळ भायर आयली
आणि पाऊलाच्या हाताक तिने रेवड घालो. ताच्या हाताक उमकळतली ती जीवदाळ पळोवन थंयचे निवासी एकामेका म्हणू लागले, हो मनीस एक कुनिगार म्हणल्यार कांय दुबाव ना. दर्यांतलो बाचाव जावन तो आयला तरी ताचे कर्म ताका वांसूंक सोडिना. ते 276 जण पावला सांगता दर्यान बुडोवन मरजे आसले पुरो वांचले. आतां कोण पावल तूं जो पेटाचो करतलो ताच्यात हाताक कितें जालो, विकाळ जीवदाळ रेवड गेली. आज हांगा हांगासर आयल्या. आमचे भितर देव उजो पेटसो करता, पूण हो थोडो वेळ आराधन करी नटले बरी आडकळ करूंक आनी एकलो कितें करता, आमकां रेवड घालता. ताका आतां पयस दवरी जालें, ताका आमी आतां पयस दवरी. पावलाच्याच हाताक उजो पेटसो करतलो पळय ताच्याच हाताक जीवदाळ रेवड घाली आनी लोकांनी सगळें चिंतलें हो तोडलो कुनिगार, हो खोटो. पूण म्हज्या भावान आनी भयणीनो, ताणें ती विकाळ जीवदाळ हातांतली पापुडली आनी लोकांनी चिंतलें पावल मरता म्हणून मरोवना, कितेंच जावना. त्या दळा तांणी लोकांनी चिंतलें हो देव, हो देव. ताणें कितें केलें, ज्या हाताक जीवदाळ रेवड घाली त्यात हात सगळ्या माल्टांतल्या पिडेस्तांचेर दवरले. पळया, माल्टाच्या पिडेस्ताचेर दवरले. थंयसर लागसर त्या द्वीपाच्या मुखेस्ताची भूंय आसली, ताचें नांव पुबलियस. आनी ताणें आमकां स्वागत दिवन 3 दीस पर्यंत बरो सत्कार केलो. पुबलियसाचो बापूय पिडेंत पडुल्लो, ताका ताप आनी नितम जाल्ली. पावलान ताची भेट केली आनी मागणें करून ताचेर आपले हात दवरले आनी ताका बरो केलो. हालेलुया, हालेलुया. हरगान जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. ज्या हाताक विकाळ रेवड घाल्ली ताणें ती फापडली आनी ताचे हात देवान आशिर्वादीत केले. आज ह्या सोम्या मुखार आयल्या आमकां रेवड घाल्ल्या हर एक विकाळ संगतीतावन आमी सुटोया, आमी फापड कान घेवया. आनी हे आराधन थोडो वेळ सोम्य संगता करसूंक आमी आयल्या. खंयचीच विकाळ संगती, खंयचीच राटावळी आमकां दोशीना जावं दी, आमची मोत धाड्डी करिना जावं दी, आमकां न्हीद हाडिना जावं दी. आपले हांव हांगा आसा, आपले हांव हांगा आसा. देखून पवित्रत्म्याची मजत मागया. देवाचें उतर म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयला, तो आतांचो म्हाका पेटलेलो जाय. आमच्या हर एकल्याच्या काळजान पवित्रत्म्याचो उजो पेटसो करचो. जेजू क्रिस्त हांगासर आसा, देखून त्याच उज्याक आमी अत्रे घेया. पवित्रत्म्याक आशेवया. भक्तीन हें गीत आमी गावया. ये पवित्रत्म्या ये, तुजी देणी म्हाका दी, तुजी फळां म्हाका दी. हे पवित्रत्म्या तूं ये, हे पवित्रत्म्या तूं ये. ये पवित्रत्म्या तूं ये, ये पवित्रत्म्या तूं ये. तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. ये पवित्रत्म्या तूं ये, तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. ये पवित्रत्म्या तूं ये, ये पवित्रत्म्या तूं ये, ये पवित्रत्म्या तूं ये. गावया.
एपोवितज्ञा तुये एपोवितज्ञा तुये मुझे तई मोगासो दिवो जड़े मोगासो दिवो जड़े मुझे तई मोगासो दिवो जड़े मोगासो दिवो जड़े मोगास गोरा दया सगोरा मोगा सगोरा दया सगोरा ही पवित्रत्म्या तुये सांगाता ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये परत एक पटी ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये मुझे तई दैवी जनवाय सड दैवी जनवाय सड मुझे तई दैवी जनवाय सड दैविक जनवाय सड आत्म्यान भरमाका सक्तेन भरमाका आत्म्यान भरमाका सक्तेन भरमाका ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये परत एक पडी ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये तुझी देनी मकादी पोळा मकादी ये पवित्रत्म्या तुये तुझी देनी मकादी पोळा मकादी ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये परत पडे कव्या ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये तानी बसली सुवात ती सगळी हाल्ली समेस्त पवित्रत्म्यान भरले आणि तांकां दिल्ल्या वाच्या सत्य प्रमाणे विविध भासांनी ते उलोवंक लागले आमकां तेच पवित्रत्म्यान भर म्हण मागया मुझे तई जीविता जरी वळ जीविता जरी वळ मुझे तई जीविता सरी वाळ जीविता सरी वाळ मुझे तई जीविता जरी वळ जीविता जरी वळ मुझे तई जीविता सरी वाळ
जिविता सरीवाळ बिरांत पैसकर भावार्थ घटकर निरास तुम पोईस्कर बावाट घडकर ये पवित्रत्म्या तुये सांगा ये पवित्रत्म्या तुये ये पवित्रत्म्या तुये परत एक पडी सगळ्या काळजन ये पवित्रत्म्या तुये हे पवित्रज्ञा तुये तुझी देणी मकादी पोळा मकादी ये पवित्रज्ञा तुये तुझी देणी मकादी पोळा पोळादी ये पवित्रज्ञा तुये आता बरोबर सांगा आता म्हणे ये पवित्रज्ञा तुये ये पवित्रज्ञा तुये ये पवित्रज्ञा तुये ये पवित्रज्ञा तुये हालेलुया 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 तुम्ही जे स्तुती करूया मगाळ भावन आणि बहिणीनो पवित्रत्व जेण्या खातीर आमी स्तुती करूया हालेलुया 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 पवित्र आमकां बुधवून काय दी आमकां भलायकी दी आमचो बाबार्थ घट कर हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाळ भावन आणि बहिणीनो थोड्या मागण्याक देवसार भियेता खंयच्या मागण्याक देवसार भियेता आमच्या मागण्याक देवसार भियेता गी बायबलांत 7 फावटी आपले हांव हांगा सांगत आसा म्हणलें उतर आसा जेन्ना जेन्ना त्या लोकांनी म्हळें तेन्ना तेन्ना संवसार देवसार भियेलो पयलें कालतेपणान एका व्यक्तीन आपले हांव हांगा आसा म्हळें अब्राहमान उत्पत्ती 22 वाक्य 1 देवान ताका चिरको भुरगो दिल्लो अब्राहमाक आतां देव कितें म्हणटा पळया 21 उत्पत्ती ग्रंथ 22:1 ह्या घडीता उपरांत देवान अब्राहमाची परीक्षा केली ताणें ताका उलो केलो अब्राहम अब्राहम अब्राहमान जाप दिली आपले हांव हांगा आसा देवान म्हळें घे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वच मरिया गुड्याक थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका यज्ञ भेटय देवान बेश्टे आपयलें न्ही अब्राहमाक तो त्याग करूंक आपयलें तुज्या पुताक बली भेटय अब्राहम म्हळें आपणे हांव हांगा आसा म्हज्या भावन आनी भयणीनो कितले कालतेपणान देवसार राखोन आसलो अब्राहम ना म्हणटा कोण ना म्हणून सोलवलो अब्राहम म्हणलो आपणे हांव हांगा आसा तूं म्हजे लागीं खंयचोय त्याग करूंक विचारताय जाल्यार आपणे हांव हांगा आसा म्हणलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो आय एम रेडी टू ओबे गॉड वॉट एवर इट मे बी द कॉस्ट जर तर म्हज्या मागण्यांत असलो मनोभाव आसा तर देवसार भियेता देव म्हाका खंयचोय त्याग करूंक विचारता आनी आपले हांव हांगा आसा म्हणून तर देवसार तसल्या मागण्याक भियेता हे घडीभर उडास कर
तुवें दोळे दाम तुवें ह्या सोम्या खातीर कसलो त्याग केलाय. तुज्या मागण्यान कांय थोडो त्याग आसा गी. सोम्या खातीर कांय थोडो इल्लो त्याग केलाय गी. पळय दीस पडते सकाळी आनी सांजेर आमी थोडो वेळ मागणें करता. तें आमच्या मालगड्यांत हांव एक रिवाज म्हणले बरी. म्हजें मागणें कांय रिवाज वा देवाक दितना मेजून मेजून दिलां. अब्राहमाक म्हणीत आसलें देवा तुवें म्हाका एक चेरको भुरगो दिलो आनी आतां तूं फाटीं विचारताय एक म्हाका करूंक जाय दुसरें कितेंय जाल्यार विचार हांव दितां म्हणीत आसलें. तो म्हणटा तूं म्हज्या तेरक्या भुरग्याक विचारताय हांव तयार आसा. आपले हांव तयार आसा हांगा आसा हांव. मुखार जेजू म्हज्या जिवितांत थोडे फावटी त्याग करूंक मेळटा. जावं पुरो म्हणजे काशा मोगाच्या मनशाक हांवें ना म्हणचें पडटा पण मोगाच्या मनशाक हांवें होगडायचें पडटा. तुजे खातीर आपले हांव हांगा आसा म्हणटा. सोम्या आपले हांव हांगा आसा. कसलोय म्हज्या जिवितांत त्याग करूंक तूं विचारताय तर आपले हांव हांगा आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू अर्गान जेजू उगलाब जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू. पूण हो त्याग करूंक आदां तयार नासलो. येव तयार नासली. त्या एका रुखाचें मात्र फळ खायना जो म्हणलें एक त्याग करीत आसलो. एक त्याग करीत आसलो. देखून देवान कितें केलें गोताय हे दळ मुसरी तांकां तोटांतलें खावंक आसलें. तोटांत बोवन खावचें तितलेंत काम तांकां. आतां त्या भुंय कोंडोन काम कर नाका. They had to work in the garden. Now they had to have a job which pays them. There is a difference between work and job. तुका नाका की जाय की तें जॉब तुवें करीत that pays you. बट देवाची येवजण जॉब न्हय वर्क. म्हजे बरी काम करा आनी हांव तुमकां फ्री दितां तोटांतलें खाया. तो विधेय जावना देवाक. अब्राहम विधेय जालो. आज सोम्या मुखार आमी बसल्या. आमचे तावन देवान आशिवचें तितलें विधेय जावं. तूं विधेय जा म्हाका पुरो विधेय जा. हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू. दुसरें मागणें सैतान भियेता. खंयचें तें उत्पत्ती 31 ವಾಕ್ಯ 11 तुमकां ती काणी कळीत आसा. जाकोब आनी एसाव. जाकोबान ताच्या भावाक डोंगी केल्लें मोस केल्लें चीट केल्लें आनी धांवलो तो. 20 वर्सां ताच्या मांवा कडेन रावलो. मांवाकी डोंगी केलें मांवाकी चीट केलें. ताच्या दोगां धुवां कडेन काजर जालो आनी तो फाटीं भायर सरता. 20 वर्सां उपरांत ताका अंतस्करान कांत येता. म्हज्या भावाक हांवें बगसूं ना. म्हज्या भावाक हांवें बगसूं ना. म्हाका दोगी बायलो आसल्यार कितें जालें. म्हाका लाखांनी करी आसल्यार कितें जालें. हजारांच्यो हजारो म्हाका बकऱ्या शेडयो आल्यार कितें जालें. म्हज्या एका भावाक म्हाका बगसूंक जावना. देखून तो बायलेक भुरग्यांक ताचें आसलें सगळें घेता आनी पाटी भायर सरता आनी एका सुवातेर तो न्हिदता.
सुवातेर तो न्हिदता. 31:11 ऐका. 31:11 एक देवदूत स्वप्नांत म्हाका सांगी लागलो, जाकोबा. हांवें जाप दिली, हांव हांगा आसां. ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां. एक पुटी तो हांगा आसां म्हणून सोलवल्लो. हांव हांगा आसां. वच पाटी, तुज्या भावा कडेन राजी जा, वच. सगळी रात भावान आनी भयणीनो एकच मनान जाकोबाक, 20 वर्सां म्हज्या भावा लागीं हांव उलोवना, तो म्हाका बक्षीत गी, तो म्हाका कानगेत गी, म्हाका पटलून धरीत गी, वा म्हाका जिवेशी मारीत गी. एक देव ताचे कडेन झुजलो म्हणटा देवाचें उतर. झूज भायर न्ही, झूज भितर. हांगा बसलेली तुमी आनी हांव, म्हजे भितर एक झूज आसा. हांवें बगसून हाडले व्यक्ती म्हजे काळजांत आसात. बगसूंचें गी नाका गी, आज बगसूंचें गी, फाल्यां बगसूंचें गी. हांवें पयलें सूख मागचें गी, ताणें पयलें सूख मागची. झुजतें, झुजतें. एक घडी भर दोळे दंपा. तुमचे भितर जर एक झूज आसा तर आज सोम्याक म्हण, सोम्या जाकोब 20 वर्सां उपरांत पाटी येयलो. 7 पावटी ताच्या भावा मुखार सरपडो नमस्कार केले. 1 पावटी न्ही, 7 पावटी. ते दोळ मुसरी सैतानान तूं राजी जायनाका म्हूण सांगून ताका धरून दवरलें. आतां आबळे हांव हांगा आसां सोम्या म्हणून गेल्लो तो भावा मुखार 7 पावटी धरणीर सरपडता, नमस्कार करता आनी येसांव येवन पटलून धरून गळगळ्यां रडटा. जाकोबाक पटलून धरून गळगळ्यां रडटा. सैतान चलवलो, सैतान चलवलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. स्तुती जेजू. कितल्या जाणांचो तुमकां उडास आयलो. इतल्या जाणांक म्हाका बगसूंक आसा आनी की सोम्याक सांगया. जाकोब न्हिदलो आनी ताका स्वप्नांत देव उलयता. जाकोबा म्हूण आपयता. तो स्वप्नांत ही देवा सांगात आसा. इवन इन ड्रीम ही इज विथ गॉड. Even in dream God speaks to him. कांय तूं न्हिदेंत देवा सांगात आसताय. कांय तुका न्हिदेंत देवान केदाळा मनी उलयल्लें आसा. जाकोबाचो आब अब्राहम. अब्राहमान म्हणलें आबळे हांव हांगा आसां. आनी आबान म्हणलें बरीच जाकोब म्हणटा सर्वेस्पराक, सर्वेस्पर आबळे हांव हांगा आसां. म्हाका मार्गदर्शन दी. म्हाका बगसूंक कळना. म्हाका सैतानान दवन दवरला. हे घडी हांव बक्षितां. म्हज्या भावाक हांव बक्षितां. म्हज्या काळजांत हांव बक्षितां. जे दोळ पर्यंत तूं बक्षिनाय ते दोळ पर्यंत तुजे मागणे आनी म्हजे मागणे देव बिलकूल आयकना. बिलकूल आयकना. देखून हांगासर तुमी बसल्यात. आबळे हांव हांगा आसां सोम्या म्हणा. आबळे हांव हांगा आसां. म्हाका बगसूंक शिकय. म्हजे मागणे फळां बरी जाय जाय. म्हाका कल्त कर. अब्राहमा बरी म्हाका कल्त कर. जाकोबा बरी म्हाका कल्त कर सोम्या. देवा समोर वर्तो जावन आसा. वर्तो जावन आसा. देखून ही गीत आमी गावया. उबे रावया. नन्न प्रिय येसुवे ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ.
ತಾಳಿಯ ಪೆಟ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಸೌಮ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲು ಗಾವಲಲಿ, ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲು ಗಾವಲಲಿ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀ. ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಿದ್ದರು, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಏನಿದ್ದರು, ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಿದ್ದರು, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಿದ್ದರು, ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ ನೀ ಆನಂದದಿ, ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ ನೀ ಆನಂದದಿ. ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಸಂಗತ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ.
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ನೀ ಸರಿದಾರಿಯ ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ನೀ ಸರಿದಾರಿಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ನೀ ಸರಿದಾರಿಯ ತೋರುತ್ತ ಬರುವೆ ನೀ ಸರಿದಾರಿಯ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ हालेलुया 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 अर्गावला स्तुती आराधना आणि महिमा तुका सोमिया जेजू म्हणजे जिवितांत हांवें आशिल्ले तेकी सडीत म्हाका फाव केल्या देवा तुका अर्गा ओगळा स्तुती आराधना आणि महिमा तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. इस्रायल परजा इजिप्तांत आसली तांकां हिटे करचें काम आसलें इटे करूंक रामसेस तांणी पितो म्हणली व्हडली शहरां बांदूंक इटे करीचे इटे तांणी उलपावंक ते बातेन जाय आसलें बातेन आतां राय फारावो येदोळ मुसरी दितालो बातेन दितालो ते उलपावंक आतां म्हणलो तांकां आनीक कश्टीचे तांकां बातेन दिनासतना तांणी इटे तयार करीचे तांकां मार गेले they had to prepare the bricks and straw was not provided आमच्या जिवितांत नव्या सोल्ल्यान आमच्या जिविताक कितें सकट जाय तें सगळें देवान दिलां सगळें तें देवान दिलां आमकां कितेंच प्रोड्यूस करूंक सांगोना तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तितल्यांत पुरो म्हजे थंय एकवटून रावा म्हज्या मोगांत रावा म्हज्या उतरांत रावा इस्रायल परजे कितले कश्ट आसले पळया ताका कितेंच दिनासतना तांणी प्रोड्यूस करूंक आसलें तांणी तयार करूंक आसलें आमकां तशें न्ही देवान आमकां पवित्रत्व ऑलरेडी माप मेजाप नासतना दिला हालेलुया 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 अर्गां दिव्या सोम्याक आमकां देवान दिल्या हर एक संगती खातीर देवाक आमी अर्गां दिवं अब्रामाक एकच चेरको भुरगो दिवनी तोय ताणें पाटी घालून घेता म्हणलो आपल्या हांव तयार आसा म्हणलो तो ताकाय तुमचे जबाब मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू इतल्या वर्सांचे हांव म्हाका दिवन राखल्याक मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू हांवें आशिल्ल्याचे की हांवें मागल्याचे की सडीत म्हाका फाव केल्ल्याक मान आणि महिमा तुका सोम्या तुजो जेजू पवित्रत्व माप मेजाप नासतना म्हाका दिल्ल्याक मान आणि महिमा तुका सोम्या तुज्या जेजू पुता जेजूचे मांस आनी रगत म्हाका दिल्ल्याक मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू म्हज्या काळजांत भक्ती पावन देवाच्या उतराची आशा तुवें घाल्ल्याक मान आणि महिमा तुका सोम्या म्हज्या जेजू कुटुंबांत तुवें समाधान दिल्ल्याक मान आणि महिमा तुका सोम्या म्हज्या जेजू भुरग्यांच्या शिकपाचेर तुवें बेसांव घाल्ल्याक मान आणि महिमा तुका सोम्या हर जेजू एक अवघडांतले वाहनाच्या अवघडांतले रस्ते अवघडांतले दोळ मसोरी तुवें म्हाका राखल्याक मान आणि महिमा तुका म्हजे खान पिवान हर एक तुवें आशिर्वादीत केल्ल्याक मान आणि महिमा म्हजो दिसपडतो ग्रास जोडच्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुवें राखून व्हेल्ल्याक मान आणि महिमा
म्हाका बरी भलायकी दिवन पिडा येतना म्हाका परत तुवें भलायकी दिल्ल्याक मान आनी महिमा तुका सम्या म्हजे संगत हर एक दीस समकताय देखून मान आनी महिमा तुका सम्या निदेशी तू म्हजे संगत रावताय देखून मान आनी महिमा तुका सम्या हांवें मागले मागणे तू आयकताय देखून मान आनी महिमा तुका म्हज्या सम्या जिवितांनी जोड केले हर एक उपकारां खातीर मान आनी महिमा तुका मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू मान आनी महिमा तुका मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू मान आनी महिमा तुका मान आनी महिमा तुका सोम्या मान आनी जेजू महिमा तुका सम्या जिसू सगळे आमी बसया म्हज्या भावान आनी भयणीनो दोगा जाणांनी म्हळें आबळे हांव हांगा आसा तिसरें निर्गमन ग्रंथ 3 अध्याय 3 वाक्य 4 मोइजे 120 वर्सां जियेलो 120 तातूंत 40 वर्सां रायाच्या आस्थानांत बरें बिंदास जियेलो राया बरें जियेलो ताचे कुळयेची चेरके भुरगे सगळे उदकान बुडोवन मेल्ले तांकां न्हंयेंत उडयताले चेरके भुरगे जाल्यार देवान एकल्याक मात राखलो कोणाक मोइजेक 40 वर्सां ताच्या कुळयेच्या हेब्रेवांच्या एका भुरग्याक मेळनाटलें शिकप मोइजेक मेळ्ळें हेब्रेवांच्या एका भुरग्याक ती इटे करताली कश्टान तांकां मेळनाटलें खान तांकां मेळनाटलें वस्तूर तांकां मेळनाटले सवलत्यो सगळ्यो मोइजेक देवान दिल्यो 40 वर्सां जातना तो भायर पडयता ताच्या कुळयेच्या हेब्रेवांक कश्टार घालतात देखून ताणें एका इजिप्तकारा जिवेशी मारलें राया कळटना धांवलो तो थंयसर मरुभुमींत गोरवांक सरयतालो बकऱ्यांक सरयतालो 40 वर्सां ताणें ताजें मिसांव देवान ताका कित्याक राग केल्लें म्हणलें विसरून सोडलें जळच्या बोल्या लागीं देव ताका आपयता पळया सर्वेच परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो मोइजे मोइजे मोइजेन जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा आबळे हांव हांगा आसा 80 वर्सां प्रायर हर एक लागी देव आमकां आपयता हर एक दीस आपयता जेन्ना आमच्या आपोवण्याक आमी हा म्हणटा की ना म्हणटा की सैतान राखोवन आसता नामान कुरपेन भरलेले सगळे सर्ग राखून असले मरी हा म्हणटा की ना म्हणटा की म्हणून हांव सोम्याची चरण दसी आबळे हांव हांगा आसा म्हणटाना सगळे सर्ग संतोसले मुगचनो मोइजेक देवान आपयले अब्राहमाक पुताक बली भेटोवंक मोइजेक देवान आपयले तूं खंयच्या गांवांत मर्डर करून धांवन आयले त्या गांवा फाटीं वचू देवा म्हाका जाता गी खंयच्या रायाक भियोन आयले ताच्या मुखार वचू जाता गी म्हणलो आबळे हांव तयार आसा आय एम रेडी तुजो वानो काड म्हळ्यार कितें वानो काड म्हळ्यार आमच्या पांयांक वानो आमी एक आंगडी येता आमकां फिट्ट जाल्ली घालून येता न्ही गी आमकां टायट जावची आमकां वानो सापची आमी वानो घालून येना पूण मोइजेक देवान म्हणलें तुका एक म्हजें प्लॅन आसलें 40 वर्सांक तूं त्या लोकांक सोडयचें आसलें आनी 40 वर्सां हांगा येवन तूं बसलाय तुजें येवजन कान उडय रिमूव युअर शूज फिट इन टू माय शूज हांव तुका नवे शूज दिता नवें येवजन दिता वच फाटीं हालेलुया 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 देखून तो म्हणटा इट इज बियॉन्ड माय एबिलिटी माय गॉड 40 वर्सां म्हणसर म्हाका बरें उलोवंक येतालें आतां म्हाका उलोवंक येना म्हजे सक्तेन तें त्या पारव्याक फूड करूंक जायना म्हजे सक्तेन जायना सोम्या जोडे जंपा जायते पोटी आमी आमच्या सक्तेचेर बरवसता आनी भियेता आमचे सक्तेचेर बरवसता आनी म्हाका जायना हें म्हूण सोन सोडता
मोयजेच्या दोळ्या मुखार आपूण कितें फुडें फाराव्याक मेळोंक येतलो ह्या इस्रायल 100 लाख लोकांक फुडारपण दिजे म्हाका जाता गी ताका म्हणलो आपले हांव तयार आसा सोम्या म्हजे सक्तीचेर न्ही तुजे सक्तीचेर आज तुजे कुटुंबान तुजे सक्ते वरी करूंक जायना थोड्यो संगत्यात जावं पुरो कुटुंबांतलो जाग्याचो समस्यो सोम्याक समर्पी कुटुंबान तुज्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळोना तो समस्यो तुजे सक्तेन जायना कितले पयशे आल्यार जायना जावं पुरो कुटुंबांत कांय पिडेस्त आसात मानसीक पिडा दैहीक कुडीची पिडा आसा तुज्या सक्तेन ती गूण करूंक जायना सोम्या वरवीं जाता हे घडी आमी समर्पण करया तुजे मुखार व्हडलो फाराव आसा म्हूण चिंत तुका फूड करूंक जायना तें तुजे सक्तेन जायना हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू होगळाप जेजू आपले हांव हांगा आसा म्हणलेंत ताज्या हातांत आसली बेतकटी वेदमिता करूंक पावली जेन्ना म्हजे बरी हांव आपले हांव हांगा आसा म्हूण सोम्याक हांव समर्पण करता म्हज्या हातांत आसलें सगळें दैवीक सक्तीन बदलता मुखाचें पळया 100 लाख लोकांक कनगून म्हजे मुखार येता तांबडो दर्यो मेळ्ळो त्या तांबड्या दर्यांत कडे लोक 100 लाख लोक हर एकलो पुरपुरूंक लागलो म्हजे आमकां थंय इजिप्तान फोंड नातले गी तूं हांगात आमकां मरोंक कितें हाडून आयलो ह्या उदकांत बुडोवन तिशेन गेल्या परवाचे सैन इशेन गेल्या दर्यो आतां देवाचें येवजन म्हजेक बरें गोत्त आसलें तो म्हणालो तुमी कांय भियेनाकात कितेंच भियेनाकात उदकांत बुडोवंक जाय जाल्लें देवाक तुमकां न्ही तांकां हालेलुया हालेलुया देवाक कोणाक बुडोवंक जाय आसलें उदकांत तांबड्या दर्यान कोणाक बुडोवंक जाय आसलें फाराव्याच्या सगळ्या सैन्याक इस्रायल परजेक न्ही पूण थोडे फावटी आमच्या जिवितांत समस्या पळयतना आमकां इतलें भिरांत दिसता सैतानाक बुडोवंक जाय समस्या भितर देखून देव आमकां त्या समस्येचे लागीं व्हरता आमी कशें फूड करता पळोवंक आतां आमच्या एक समस्या सोम्याक भेटोवया जे कितें आतां ह्या घडये तुमच्या मतीन समस्या आसा टेन्शन आसा सोम्याक भेटया ते समस्यान भियोवचें सैतानाक खुशी जाता समस्याक फूड करून आपले हांव हांगा आसा म्हणटा सैतान सोलवता हें मागणें देव आयकता सैतान सोलवता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड चवथें सामुएलाचें पुस्तक अध्याय 3 सामुएलाच्या पुस्तकांत अध्याय 3 पळया देव आमकां एका संबंदाक आपयता एका संबंदाक आपयता सामुएल सामुएल आपले हांव हांगा आसा तुवें म्हाका आपयलय गी ल्हान भुरगो म्हणलो सामुएल सामुएल आपले हांव हांगा आसा हरी एक दीस देव हरी एक दीस म्हाका पळया देव पयिल्लें मातये कडेन उलयलो धरणी कडेन उलयलो रूख जाले जावं दी म्हणून रूख जाले माती नासतना रूख रावता गी माती नासतना रूख आसा गी ना न्ही आसा खंयचो मेल्लो रूख आसा हालेलुया उपरांत दुसरे दिसा देव उदका लागीं उलयलो आनी म्हणलो माश्टल्यो जावं दी जलचर जंतुಗಳು पुरो जावं दी जाल्यो उदका लागीं कित्याक देव उलयलो उदक नासतना मासली आसा गी आसा तें इकतात पळया रोड सायडीन मेल्ली मासली देव मागीर मनशा लागीं उलयलो देवाचें उतर नासतना मनीस वाचता गी देखून जेजूच्या मिसावान पयिल्लें उतर मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जी येता हालेलुया हालेलुया हर एक सकाळीं देव म्हाका उलयता म्हजे लागीं पयले दिसा सकाळीं देवान म्हळें रूख झाडां जावं दी जालीं 6व्या दिसा देवान म्हळें मनीस जावं दी जालो मनीस जालो देवाच्या उतरा वरवीं सामुएल सामुएल
त्या उतराक तो म्हणलो आपले हांव हांगा आसा. दोळे दंपा हरी एक सकाळी फुडें तुका खंयचो तळो आयकता. हरी एक सकाळी तुवें दोळे उपतेल्ले करीत जेजू लागींच उलोवंक तुका संबंदाक तो आपयता. तो म्हणूंक शकताय की आपले हांव हांगा आसा. आपले हांव हांगा आसा. हरी एक सकाळी तीच करपा सोमी आपयता. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजें उतर तुमचें थंय रावशात जाल्यार तुमी कितेंय मागलें तें तुमकां मेळटलें. आज सोम्याची कृपा आमकां जाय. हरी एक सकाळी उठोन आपले सोम्या हांव हांगा आसा म्हजे लागीं उलय. देवाचें उतर नासतना हांव जियेतां, मेल्लो मनीस जावन जियेतां. ती कृपा आमी मागया. सोम्याक ಸ್ತುತಿ करया. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ. सामवेलान म्हळें आपले हांव हांगा आसा ल्हान प्रायर मरता पर्यंत ताणें दोगां रायांक अभिशेक केलें. देवाची कुशी कितें म्हूण तांकां कळीत केलें. ताचे थंय पवित्रत्व आसलो. प्रिय ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ. हांव पयलें गायता, उपरांत तुमी गाया. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. 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 ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯುವೆನು. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮರೆಯುವೆನು. ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ನನ್ನ ಸೋಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ನನ್ನ ಸೋಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನಿಂದು ನಿನಗೆ
ಒಪ್ಪಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನಿಂದು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ. 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 ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Ergan Jésus. Ergan Jésus. Oglab Jésus. Oglab Stuti Jésus. Jésus. Stuti Jésus. महिमा Jésus. महिमा Jésus. सौते आम्ही समवेलाचे आपले हांव हांगा आसा म्हणलो तो देवाचे उतर परगडचे खातीर तो जियेलो. ल्हान आसतना देवाचे उतर तोंडांत घालें. आनी 5वें इजाया. देवान इजाया चॅप्टर 6 देवान ताका आपयलें आनी विचारलें हांव कोणाक धाडूं. Whom shall I send? म्हजे खातीर काम करूंक कोणाक धाडूं. तो म्हणलो आपले हांव हांगा आसा म्हाका धाड. मग अशें आमी सगळीं काम करता आमच्या घरांनी. 4 तरांनी काम करता मनीस. पयलें देवा विरोध काम करता. तो सैतान तोय काम करता. देवा विरोध आमचे कडेन आमच्या समाजान कितले जण ना देवा विरोध काम करचे. देवाच्या कामा विरोध काम करचे. मिसाक यें नासतना काम करचे. वर्किंग एगेन्स्ट गॉड. सेकंड वर्किंग विदाउट गॉड. देव नासतना काम करतात. हालेलुया, हालेलुया. काम 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 ताका मागणें करूंक वेळच ना. काम काम मागीर इतलें काम फादर म्हाका मागणें करूंक वेळ ना. तो मनशाक एक आयसीयून एडमीट जावन ती सगळ्यां कडेन माग म्हजे पासून माग 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 म्हूण मागता. थर्ड देवा खातीर काम करचें. तो म्हणटा हांव देवा खातीर उपास करता, देवा खातीर तें करता, हें करता, तें देवा खातीर पुरसांव करता. देव म्हणटा हांवें रसल्याचें मंदाचें जें मांस हांवें खायचें गी. हां म्हजे खातीर तुमी काम करीचंय गी. प्रेज द लॉर्ड. देवा खातीर आमी कितेंच करीचें म्हणून ना. फोर्थ राईट वे ऑफ वर्किंग देवा सांगाता काम करचें.
देवा सांगता इजाया म्हणटा म्हजे सांगता काम करूंक कोण तयार आसा आपले हांव तयार आसा म्हाका धाड हांव तुका धाडटा ते विद्रोही लोक ते तुजे उतर आयकनात ते तूं धाड सोमया म्हाका मागीर पळय प्रेज द लॉर्ड देखून देवाचें काम करूंक आपले हांव हांगा तयार आसा म्हणटना सैतान म्हणूंक सोडिना हांव एका फिरगेजेंत आसलो त्या फिरगेजेंत एक तरणाटो भुरगो सेमिनारी गेलो ताका 4 जण इश्ट आसले ते 4 जाणांनी इश्टांनी वयर 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 ताका कागदां बरयलीं मोबायल नाटलें ते दाडा तो भुरगो पाटिंत आयलो तूं फाटी ये म्हणून ताका बरयलें कोणी म्हणी देवा सांगता वावुरता जाल्यार आमी सगळीं ताचे विरोध उलयता आमच्या गांवांत कोण म्हणी इल्लें मागणें करता जाल्यार ताचे विरोध हो तो मागणें करता तशें करता अशें करता म्हूण एक घडीभर दोळे धांपया हांव हर एक दीस वावुरतां ते तोटांत वावुरतां घरांत वावुरतां ऑफिसांत वावुरतां म्हजें काम देवा विरोध गी देव नासतना गी देवा खातीर गी वा देवा सांगता गी आज देव तुजे सांगता वावरूंक आशेता जेजू म्हणालो म्हजो बाप वावुरता देखून हांवूय वावुरता बाप म्हजे सांगता वावुरता देखून तुजें हर एक काम मागण्याक अडकळ जाता जाल्यार सैतान अडकळ घालता आज तुजें हर एक काम सोम्याक समर्पी हालेलुया 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 म्हाका अशें दावीद ल्हान भुरगो आसलो सावला कडेन येता आनी म्हणटा त्या गोलियाताक हांव जिवेशी मारता तें म्हाका सोड काम हांव करता तें सावल तुका जायना तूं आजून ल्हान भुरगो म्हणू नाका देवान म्हजें थंय कितें काम केलां तुका सांगता हांव ल्हान भुरगो आसलो शेडयांक सरयतलो म्हाका शेडयांक सरोवंक म्हजे तेग भाव हांगा फिलिस्टे कडेन झूज म्हणटात न्ही गी तांकां गोलियेताक जिवेशी मारूंक जावना देवान म्हजें थंय कितें केलां गोता गी म्हजे ल्हान ल्हान बकरे कावंकू सिंह येताले ते तारुण सिंहाक हांवें पिंजून घालां देवाचे सक्तेन हें कितेंच न्ही वो कितेंच न्ही हो गोलियात कितेंच न्ही सावलान कितें केलें म्हळ्यार ताणें नसल्लें झुजा कावाचें काडलें दाविदाक न्हेसयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सावलाची बरची झुजां खटारी दाविदाच्या हातान दिली दावीद ल्हान भुरगो दावीद म्हणलो राया हें काणून म्हाका झुजोवंक जायना ह्या सक्तेन हांवें झुजचें न्ही हांवें सक्चें देवाच्या सक्तेन काड हें काड म्हाका नाका म्हाका शेपड ताचो दांडो आनी तें पोत्यां पळय पुरो तेंत म्हाका पुरो 5 पतर पोत्यान घाले आनी तो गेलो आनी गोलियत येदो व्हडलो गोलियत दाविदाक पळोवन म्हणलो हे चेरक्या भुरग्या तुजें मांस सुकण्याक आनी रान म्हण जातीक दिता हांव पळय तूं हांव सुणे म्हूण चिंताय गी दावीद म्हणलो झुजू म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन न्ही तूं व्हडलो आनी हांव ल्हान म्हूण न्ही गोलियत झुजू तुज्या देवा कडेन आनी हांव आराधन करता त्या देवा कडेन प्रेज द लॉर्ड आज जायते पोटी मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हज्या देवान म्हज्या फाटल्या जिवितांत कितें केलां उडास करा तुज्या देवान तो शक्तिवंत तूं कितलेंय काम केलें रे ताणें केलां अर्गां दिव्या तुजो उडास कर हांव बळवंत न्ही म्हजो देव बळवंत म्हज्या मुखार केदो व्हडलो गोलियत आयल्या रे काली हातान म्हाका जिकोंक जाता म्हणली पत्ती न्ही दाविदाची म्हाकाय जाता तसले शक्तिवंत देव हांगा म्हजे सांगता आसा
तसल्या शक्तिवंत देवाक इजाया म्हणलो आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड. तुजे फाटल्या जिवितान दाविदान हरी एक घडीत उडासा काडली. म्हज्या हातान देवान सिंहाक पिंजून घालचे बरी केलां. तोच देव म्हजे संगत आसा. तुका देवान कितले अवघडांतले राखलां. कितले पटी तूं मरतोय आसुलय देवान सांबाळना. तुज्या हातान कितलीं आजपां देवान करूं ना. देव बदलो ना. देव बदलो ना. अर्गां जेजू तुका. होगळाप जेजू तुका. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. चौथ्या व्यक्तीन आपले हांव हांगा आसा म्हणलें अनानिया. धर्मचे कृत्य पुस्तक अध्याय 9 वाक्य 10 म्हणटा. अध्याय 9 वाक्य 10 म्हणटा. देवान सावलाक तो क्रिस्तवांक जिवेशी मारूंक वेतालो. गोड्यार तान कितें गेलो. सकला गेलो. दोळे कुर्डे केले. 3 दीस सावलान उदक आपडवना. देवाचें उतर म्हणटा पळया. सावल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसलें ना. तेन्ना ताका तांणी हाताक धरून दमास्क शारा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांय दिसलें ना आनी ताणें उदक आपडलें ना. 3 दीस उपास केलो. ताणें सवाल विचारलें तूं कोण सोमिया. सावल इतलो बुदवंत कितें त्या काळार. ताका बायबल बायाट येतालो. पुरो ओल्ड टेस्टमेंट फुल्ल येतालो. देवा विशीं गोत्त आसलें. जेजू विशीं फुल्ल गोत्त आसलें. ताणें 0 केलें देवान ताका. तूं कोण सोमिया. म्हाका कितेंच गोत्त ना. म्हाका कितेंच कळीत ना सोमिया. 0. आनी दमास्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोमियान ताका एका दर्शनान अनानिया म्हणून केलो. हांगा हांव आसा सोमिया. तितलें म्हणलें देव म्हणालो वस. थंय सावल पळय येदोळ पर्यंत काल मुसरी तो क्रिस्तांवां जिवेशी मारतलो ताका मेळोंक वस. बा नाका. हांव क्रिस्तांव म्हूण कळल्यार म्हाकाय जिवेशी मारीत. टफ जॉब. हांगा आसा हांव म्हणलें तेन्नात देवान ताका वच थंय वच. सोमिया तो अनुभवार्थी. तो आमकां सगळ्यांक जिवेशी मारूंक पत्रकान कोण आयला ताचे कडेन येचें गे हांवें. ताका बोगसूंचें गे हांवें. इट्ट लोकांक जिवेशी मारल्याक स्तेफनाक दोळ्या मुखार जिवेशी मारले ताणेंच ताका बोगसूंचें गे हांवें. ताका हांवें आशिर्वाद दिवंक तूं म्हाका धाडटाय मू. ताच्या माथ्यार हात दवरून मागोवंक धाडटाय मू. हांव वचना म्हूण येत आसलें. ना. गॉड इज सेंडींग हिम टू ए टफ जॉब. दोळे जांपा. कोणाक तुका बेसावंक दिवंक बरें बगना. ह्या वेळार कोणाक पासून तुका मागोवंक बरें बगना. अनानिया बरी देव तुका आपयता. सगळंच उडास करा. आनी सोम्याक समर्पण करा. जायत्या जाणांक म्हाका तांणी बेसांव मागल्यार बऱ्या मनान म्हाका बेसावंक दिवं नाका. बोगसूंक नाका. मेल्यार म्हाका बोगसूंक नाका. सैतान संतोष पावता. डू यू वॉन्ट टू मेक सेटन हॅपी इन दीस लायफ. ह्या संवसारांत तुवें जिवनचे सैतानाक खुशी करूं वा सोमियाक खुशी करूं. म्हूण सोम्या अनानियान म्हणलें बरी आपले हांव हांगा आसा. आपले
हांव हांगा आसां. म्हाका धाड. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे गीत आमी गावया तुमच्या 26 ಕಂತಾರ್ ಬುಕಾಂತ್. ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ 26 ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. दाविदाक आमी म्हणटा म्हणे जेजू दाविदाच्या पुता. भारतीय म्हणालो जेजू दाविदाच्या. हालेलुया, हालेलुया. दावीद व्हडलो कुनिगार, व्याभिचारी, आळशी, ताचे लोक झुजताना तो न्हिदलो. खोटो मनीस. जेजू दाविदाचो पूत कसो जावचो? कशें? म्हज्या भावन आनी भयणीनो, तितलो खोटो जाल्यार ताच्या काळजांत पातक केल्ले तक्षण हे म्हजें पातक जालें म्हणटना ताका बक्षांनी मागूंक वरें मोन आसलें. इमिडिएटली गॉटअप आनी बक्षांनी मागलें. आज ह्या घडी तुका बॉक्सांनी दिवंक नाका, विसरूंक नाका, बेसांव दिवंक नाका. दावीदाचो उडास कर. लावड ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲುಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಭಯವಿಲ್ಲ. त्या सोमयेचेर आमी पत्य येवया. आमी पत्युल्लो देव, दाविदाच्या देवा बरी व्हरतो. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, 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 ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ಹಾಲೆಲುಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ,
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅವಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೆ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೆ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೆ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೆ. ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೆ, ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೆ, ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೆ, ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೆ. ಹಾಲೇಲುಯಾ, ಹಾಲೇಲುಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. करगाओ होगड़ा स्तुति आराधना महिमा तुका जिजो. हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही सुरू करताना म्हणले आराधन 7 जणांनी आपले हांव हांगा आसा म्हणे. 7 जणांनी कश्टांची मिसांव दिलें. पयलें अब्राहम, तेज्या पुताक जिवेशी मारून. दुसरें जावन आसा जाकोब, फाटी वचून राजी जावन. तिसरें मोयजे, 80 वर्सांच्या प्रायर फाराव्याक मेळून. चवथें सॅम्युएल, सगळें जिवीत समर्पण देवाक. पांचवें इजाया, 6वें आमी म्हळें अनानिया, आनी 7वें मोगाचेनो दावीद. दावीद तसोच तो पूत ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो, अब्सलोम. तसो पूत ताका जिवेशी मारूंक सोदता. पयलें सगळें लायफ सावल जिवेशी मारूंक सोदतालो. सावल उपरांत सगळें जिवीत अब्सलोम आतां ताका जिवेशी मारूंक सोदता. आपणाचो खास पूत ताणें रावळेर सोडलें, धांवलो. पुता तावन धांवलो आनी कितें म्हणूंक लागता की 2 Samuel chapter 5, 15-25. हांव तयार आसा, आपणाक जाय तशें देव म्हाका करूं दी. आपणे हांव तयार आसा. म्हज्या पुतान म्हाका जिवेशी मारल्यार इवडना. जर देव तें बगयता तशेंच म्हाका जावं दी. बकिता, जॉस्बिन बकिता, तिच्या कुडीर 146 माराचे गुर्त आसले. ती गुलाम आसली. गुलाम 146 माराचे मार केल्ले गायी माव जावन कुडींत आसले मरतना. कठीण दूख आसली तिका. आनी तिचे लागीं तूं कशी आय म्हूण कोणें विचारल्यार हांव देवान दवरले बरी आसा. आसून हांव देवान दवरले बरी आसा. हांव देवान दवरले बरी आसा. आय एम हॅपी. देवान म्हाका अशेंत आसा जें म्हण चिंतलां. दावीद म्हणालो म्हजो पूत म्हाका जिवेशी मारूंक पळयता. देवाक मन आसा तर आपले हांव तयार आसा. ताका खुशी आसले प्रमाणे जावं. देखून तो दावीद व्हरतो. देवा तुवें म्हाका कितेंय करीत, हांव तयार आसा. पळया सोमयाक जायते फुडें आमी पुरपुरले आसा. म्हाका कित्याक अशें केलें? म्हज्या भुरग्याक तुवें अशें कित्याक केलें? म्हज्या कुटुंबांत समस्या कित्याक दिले? दावीद देवाक पुरपुरवना. देवा खुशी आहा न्ही तुका? तुवें दवरले बरी जावं. तुवें खुशी व्हेल्ली बरी म्हणजे तें जावं. आपणे हांव तयार आसा.
एक घडी बरं दोळे दंपा हे उतर म्हणा देवा तुका जर अशीच जायचे म्हणून खुशी आसा तशेंच जावं तेंच मागणें जेजूचें मागणें 3 फावटी गेसे म्हणेन सेम मागणें बापा तुजी खुशी वयतर ही कालच म्हजे वेले काड निवार देवान जापत दिवना देवान जापत दिवना कुर्सार येली येली लामा सबत गानी देवान जापत दिवना म्हजे देवा कित्याक तुवें सांडलाय नो आन्सर थोडे फुडें तूं इतल्या वर्सां तुज्या कश्टांक देव जापत दिना म्हूण तुका बगत तर भियेनाका तूं भियेनाका देव आपणाक जाय तशें तो म्हाका करूं हांव तयार आसा देखून आतां आमी सुरवेर गायलेलें कंतार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा कितेंय जावं म्हज्या जिवितांत सैतानाक हांव संतोश बरीत करचो ना जेन्ना सोमी हांव तयार आसा म्हणटा सैतान चलवता आनी त्या मागण्याक सैतान भियेता त्या मागण्याक सैतान भियेता आबळे सोम्या हांव तयार आसा आबळे हांव हांगा आसा तुजे खातीर हांव आसा ह्या मागण्याक सैतान भियेता हालेलुया 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 देखून मुखार भावन आनी भयणो परत हें गीत आमी गव्या सोम्याक आराधन कर म्हणून हें गीत आमी तें तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो मोगाळ इश्ट तुवें खुशी वेल्ले प्रमाणे म्हजें तें जावं सात जाल्यार आमी सगळीं दिंबयेर सर पडया दिंबयेर सर पडोन ही मागणें म्हणया Tu muso astro, tu muso rakonda, tu muso mogalis, tu muso te. परत एक बडी भक्तीन तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार tu Odल्या ताळ्यान muso सगळीं. rakonda. तूं म्हजो मोगाळ इश्ट Tomo somovali, तूं म्हजो देव tomo sote, सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितां तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता हांगा आसा आतां बरें म्हणया तुमी हांव तयार आसा सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितां तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा आसा हांव आसा हांगा आसा सोम्या, हांगा आसा सोम्या, हांगा आसा सोम्या, हांगा आसा. म्हजी विघ्नां संपसर हांव तुज्या पाकटाच्या सावळेन रावतलो, म्हजी विघ्नां संपसर हांव तुज्या पाकटाच्या सावळेंत रावतलो,
सोम्या ही म्हजी विघ्नां आसात. सैतान म्हाका हांगा आसा म्हूण सांगूंक सोडिना. म्हजी विघ्नां संपसर तुज्या पाकटाच्या सावळेंत हांव रावतां. आवय बापूय म्हाका सांगतीत, सर्वेस्पर म्हाका वेंगून धरतलो. आवय बापूय म्हाका सांगतीत तरी सर्वेस्पर म्हाका वेंगून धरतलो. ताच्या पाकटाच्या सावळेन म्हाका आसरो आसा. एक घडीभर आमची त्या सावा मती काडया. आमची मागणी मती काडया. जांचे पसत मागूंक विनंती केल्या त्या सर्व उडास करया. जी आस्पत्रेत आसात, जी आयच्या दिसा ऑपरेशन आसा, जी आयच्या दिसा टेस्टां गेल्यान, भिरांतीन गेल्यान, ते सर्वांक समर्पण करया. जे आमच्या कुटुंबांत वावुरतात आमचे पसत परगांवांत गांवांत, तांचे पसत मागया. काम नासतना कश्टाचा जीव आसना. इंटरव्यू दिल्या, बऱ्या कामाच्या आशेर आसात, तांचे पसत मागया. प्रत्येक जावन इस्रायल त्या गांवांत आमच्या कुटुंबाचे जायते संदे काम करतात. झुजाचें बें आसा, कामोगडांची भिरांत आसा. सगळ्यांचो आमी उडास करया. सगळ्यां देव राखूं सांबाळूं झूज सोंपोवन दी म्हणून आमी मागया. शांती स्थापन जावन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या पात्रोण सांत लॉरेन्स बरी अजून क्रिस्तांवांचेर दगदवणी हल्लो चडते येत आसा. सोम्या कसले फाराव्याक सगळे फाराव्याचे सैन उदकांत बुडोवन तुका जिवेशी मारूंक जालें. एका व्यक्ती ल्हान भुरग्या मुखांत गोलियाताक तुका जिवेशी मारूंक तुका साथ जालें. प्रस्तुत दिसाची ती कर्गां निवारूंक तुज्यान साद आसा सोम्या. हांगासर तुजी मजत मागून आयल्या सर पिडेस्तां पसत आमी मागया. गूण आमच्या भरवशान हांगा आमी आयल्या सोम्या. सबार तेंपातान आमी वखदां सेवता. गूण आमच्या आशेन आमी आयल्या. मलगडी आयल्यान, प्रायवंतां आयल्यान, तरणाटी आयल्यान. हे सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल सोम्या. तुजे दोनी हात उबारुया. सोम्याची गाय पळोवया. सोम्याच्या गायांतान वाळटा तें रगत आमकां गूण करता. 5 पोटी ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जातल्या म्हूण भक्तीन आमी म्हणया. ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जातल्या. 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 ताच्या रक्ता 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 वरवीं आमी गूण जातल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. कोणा पसत मागोंक आसा सगळ्यांच उडास काडा. म्हजे पसत माग म्हणल्यान उडास काडा. फाटल्या दिसांनी आमच्या समुदायाची कितली तरणाटी अवघडान अंतरली. ल्हान ल्हान भुरगीं त्या भशेन दूख. आमच्या भुरग्यांक देव सुरक्षीत राखून दी म्हूण आमी मागया. सुमेचे बेसांव घेवंक आमकां आमी तयार कर. येद्या वाडा सक्रामेंत हें गीत आमी गावया. Ita ora sacrament sasnanama koruya urbilatya rupa botlam navyarit
ती आताया सो Bartaci botia zaseba tashis ulasani stutisa potmi maima sasna एकाच ताळ्यान हसिता तुका धोकाच्याच पिता समसमी नावता आमेन. हे देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचे जीवन, कुर्साचे कष्टाचे मरण आणि पुनर्जीवन पुन्हा सगळ्याच तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. या पवित्र सक्रामेंता मुखार आजाराच्या म्हज्या भाव भयणीची मागणी त्या सवा पिडा शिडा कश्ट विनवण्यो तुका समर्पिता. बापा, तुज्या आत्म्याच्या बळान आमकां बर आमची पिडा शिडा गुण कर. आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर तुजें बेसांव घाल. आमच्या कृषीचेर तुजें बेसांव घाल. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोन्या मंदिरात तुझ्या अगामीन स्वरूपकारांत तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता. बली भेटोन तुका वंदिता. दिनपणी आज तुका हसिता. दया माया तुझी नियळता. पातकीची नेमोगच म्हूण मागता. आदार कृपा बेसांव आशेता. सोम्या मंदिरांत तुझ्या अगामीन स्वरूपांत तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता. बली पेटोन तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. तुमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमच्या सवे असो. मगाळ भावन आनी भयणीनो, आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां, तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हेका अर्थान जेजून सांगलो उजो पेंताकोस्ता दिसा हर एकल्याच्या वयर देवलो आनी विविध भासांनी ते उलोवंक लागले. आज आमी त्याच पवित्रत्म्याक आशेवया. जेजून दिवचो पवित्रत्म्याचो उजो, जेजून दिवचो मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेट अशें करूं दी. हे मिसान तीच कृपा देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आनी हाची पयलें वचप, तुमी जेजूच्या मोगाचेर तुमची पाळां रोंबोवन दी म्हणटा. देखून तीच कृपा देव ह्या मिसा वेळार आमकां फावो करून दिवन मागून
मी जायतीं जाणां आमची त्याच सामा मागणी घेवन हांगासर ह्या पुंतळ्याक आयल्या एक घडीभर जांचे पसत आमकां मागोवंक आसा त्या सर्वांचो उडास काडया. आमच्या पातकांची दूख धरून हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणे बटोवच्याक आमची उणेपण आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उत्सरून वायट आदरून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. ह्या भगेव दान संपार मरी सगळ्या देवतांनी भक्तां तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुस्परा देवा लागीं विनायगरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Sumia kakutka Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka Mahima Deva Unsagi Ani Shanti Tacha Ishtam Sonsari Service Pora Deva Sarkicaraya Sarpadveda Deva Papa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Nimasta Tuja Turvai Bapaso Ami Tuka Sumia Jesu Krista Bapaच्या एकलाच पुता Sumia देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट बापाच्या उच्च गोस्ताय आमची मागणी मारून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो सुपोवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भगवान फ्लॉरेस दुर्बळाचे सेवेंत विश्वासी रावून रक्त साक्षींचे कष्ट मरण सोसून महिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय. ताच्या पावलांनी सोलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र म्हणजे एकपणान जियेत आनी राजवाड चलयता सासनाच्या सासना. सांपावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या वाचा. भावा भयणीनो, ह्या पासत हांव बापा हुजीर सरपडोन मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता.
तो आपल्या महिमेबरीत संपत्त्यतावन पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणांक गटाय दिवन तुमकां दृढ करूं अशें भवार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हणून 8 सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणेची पाळां रोंबूं. मोगाचेर तुमच्या जिणेची बुनाद पडोवन घट्ट आसूं. समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णकायेन तुमी बरोवं म्हणून तुमच्या खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आमी मागतांव ताचे प्रास वा चिंतांव ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं संततीच्या संतती पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाचें उतर हें देवाची उडकार पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराची विश्वासी सत्नेन भरल्या. निथिवंतानो सर्वेस पोराक उल्हासाची गीतां गाया. विधेय काळजाच्या असली स्तुती सोपता. विणे वाजवून सर्वेस पोराक वाखणा. धासऱ्यांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराची विश्वासी सत्नेन भरल्या. सर्वेस पोराचे उद्धार खरेंच खरे. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोणाची. न्याय नितीचो सर्वेस पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराची विश्वासी सत्नेन भरल्या. सर्वेस पोराची मांडावळ ससनाक बाळता. ताच्या काळजाचे अत्रे संततीचे संततेक तथा. कोण परजा सर्वेस परस आपलो देव म्हण वळखता. कोणा परजेक आपले दायज करून ताणें विंसलां ती खरीच भागी. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराची विश्वासी सत्नेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराची विश्वासी सत्नेन भरल्या.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. जेजू क्रिस्ताक वळखूनच्या आनी थंयचे थंय रावच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण आनी सर वस्तूंचो नश्ट एक कोयर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. Ove assam, लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सुम्या. तवळ जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटतलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशियेत? एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवन जीवना. संवसारा समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदें वेगळे चार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय दुयेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी कार्लो आकुतीसाचें फेस्त आमी संभ्रमलें. ताची आवय बापूय काजराक इगर्जी गेल्ली, मागीर ती इगर्जीक वचूंक वचना. तांकां देवाचेर तितली आसक्त नातली. पूण हो भुरगो 7 वर्सांच्या प्रायर इतल्या देवाच्या मोगान बुडलो की ताका पळोवन काणकोंक एकलो मॉरिशियस त्या गांवचो राजेश मोहर, ताचें मूळ आमच्या गुजरात, तो भुरगो ताका पळोवन काणकोंक आसलो. त्या भुरग्याचें मागणें, देवाचो मोग, सक्रामेंताचें आराधन पळोवन राजेश मोहर ब्राह्मीण म्हणालो, कार्लो आकुतीस म्हाकाय क्रिस्तांव जाय. तो क्रिस्तांव जालो. मॉरिशियस तावन राजेश मोहराची आवय ताका पळोवंक म्हूण कार्लो आकुतीसाकडे आयिल्ली. ताचे कडेन जेजू विशीं, सक्रामेंता विशीं, पवित्रत्म्या विशीं भुरगो इतलो बरो उलयलो की ती क्रिस्तांव जाली. सिवेन क्रिस्तेन म्हणलो एकलो कार्लो आकुतीसाक फ्रेंड आसलो, तो अक्रिस्तांव आसलो. जेजू विशीं ह्या 7 वर्सांच्या भुरग्यान इतलें बरें सांगलें की तोय क्रिस्तांव जालो. 15 वर्सां प्रायर कार्लो आकुतीस अंतरलो. ताणें म्हणलें एक उतर आसा, ह्या संवसारांत काराची कितलीं बरीं एडवर्टायजमेंटां येतात, साबाची कितलीं बरीं एडवर्टायजमेंटां येतात, वस्त्राची कितली एडवर्टायजमेंट कितली सोबीत येतात. जेजूची एडवर्टायजमेंट आमकां तितले बरी कित्याक करूंक जायना? Why can't we advertise Jesus so beautifully as we advertise the cars, so attractively? Why can't we advertise Jesus? भावन आनी भयणीनो, आज आयकलें देवाचें उतर. क्रिस्ताच्या मोगाची गुंडाय, रुंदाय, उबाराय, विस्ताराय तुमी समजल्यार बरें आसलें. एफेसकारांक बरयलें पत्र, चॅप्टर 3 वर्स 18 and 19. जुआंव सोवांजेल चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसार असोय मोग केलो की देर इज अ पार्ट ऑफ गॉड. आनी एफेसियन्स द कंटिन्यू वर्शन, त्या देवाच्या मोगान तुमी तुमची पाळां रोंबो आनी त्या मोगाची रुंदाय गुंडाय समजून घेवं. देखून आज देवाच्या मोगाची गुंडाय कितें म्हूण समजोवची आशा कार्लो आकुतीसाक आसली.
ताची पाळां देवाच्या मोगाचेर रोंबुल्लीं. जेजू शिसांक म्हणटा तुमचीं जाळां गूंड देवया. मोगाचें न्हू, 2 पोवटी मिराक्युलस कॅच ऑफ फीश जेजूच्या उतराक कल्तिमान घालून जाळ बॉर्न मासली मेळ्ळी. पयलें जेजून म्हणलें तुमचीं जाळां गुंडायक देवया, गुंडायक वचा. पळया हांगासर जितलें आमी गुंडायक येता क्रिस्ताच्या मोगांत, जितलें पाळ गुंडाक येता तितलें उबार आमी सोडोंक शकता. मोगाचें न्हू, गुंडायक गेल्ले बरीच आमची हातोटी आमकां सुकता. तुमकां कोणाक मनी उदकांत बुडुल्लो गुंडेक गेल्लो अनुभव आसा गी? म्हाका आसा. हांव 3rd स्टँडर्ड आसतना डिसेंबरांत आमच्या वळाक व्हडलो खाट गेल्लो. म्हज्या व्हडली मायन म्हाका कसर हाडूंक सांगली. हांव थंय एक डॅमा बरी पांपाळें आसलें, तातूंत धांवलो, इतलो स्पीड जालो की तितलो स्पीड उदकांत पडलो. इतली गूंड आसली की हांव चित्त म्हणलें रे त्या दीस म्हजो एकलो बापलो आमगेर आयिल्लो, ताणें म्हाका पळयलें, म्हाका वयर काडलें. हांव उदकांत बुडिल्लो, उदका भितर कितें जाता म्हूण म्हाका कळोवना. सगळें उदक म्हज्या पोटा भितर भरिल्लें. म्हजें उदक सगळें तांणी भायर काडले उपरांत हांव वाचलों. 1-2 मिनट चड न्हय म्हटल्यार हांव त्या दीस मरतो आसलो. उदका भितर गेल्यार मात्र वी लूज आवर कंट्रोल, गॉड टेक्स कंट्रोल. जितलो मनीस देवाच्या मोगांत भितर रिगता तो उदकाच्या वयर आसल्यार उदक कितलें गूंड आसा कॅल्क्युलेशन सुरू करता. उदक कितलें थंड आसा, उदका भितर गेल्ल्या मागीर ना. जितल्या सांतांक तुमी पळया, जितले चड ते देवाच्या मोगांत भितर गेले तितले चड तांणी संपूर्ण देवाक समर्पिलें. देखून पयलें लुकाच्या वांजेलांत 5 तुमची जाळां गुंडायक देवया म्हणलो. मोगाचें न्हू. देखून सांजू हांव ताच्या पत्रांत अध्याय 4 पयलें पत्र वाक्य 16 म्हणटा देव म्हळ्यार मोग, जो मोगांत जियेता तो देवातय आनी देव ताचेतय जियेता. जशें उदका भितर आमी आडयेक गेल्ल्या मागीर आमचेच कंट्रोल ना, उदक आमचे भितर येता, तशेंच देवाच्या मोगांत भितर गेल्ले बेरीच आमी आमच्या कंट्रोलार आसना, देव आमचो कंट्रोल घेता. एक उतर कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांतलें अध्याय 3 वाक्य 10 हें म्हणटा देवान म्हाका दिल्ले कृपेक सरी जावन एक माहेंतवंत कारभाऱ्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या आनी ताचे वयर दुसरो एकलो बांदाप चडयता. मुखार वाचता. कित्याक येदोळूच घाल्ले ते बुन्यादी शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यानी घालूंक नजो. पूण ह्या बुन्यादीचेर भांगारान, रुप्यान, मोलादीक रत्नांनी, रुखान, तनान वा बातेनान मनीस बांदतात. आयका परत. ह्या बुन्यादीचेर भांगारान, रुप्यान, मोलादीक रत्नांनी, 2nd वर्शन, रुखान, तनान वा बातेनान क्रिस्ताचो आमी मोग करता. तुजो मोग वा तुजें मागणें खंयच्या बुन्यादीर कशें बांदलां? जेजून म्हळ्यार तुमची जाळां गुंडायक देवया. थंय भांगार, रुपें, मोतयां मेळटात. शीस वयर जाळां धुवन आसले, जाळां खाली आसलीं. जाळां आसची खाली आसूंक न्ही, जाळां नितळ आसूंक न्ही आसची. आमचें आत्मीक जिवीत 2 तरान बांदयेत. एक भांगारान, रुप्यान आनी मोलादीक मोतयांनी, आनी एक रुखान, तनान वा बातेनान. हालेलुया, हालेलुया. भावन आनी भयणीनो, तुजें मागणें खंयच्यार बांदलां? रुखार, बातेनान वा तनान?
इतलीं वर्सां तुमी मागण्यांक करशिलीं मिसान करशिलीं हे म्हजे मीस देवाक संपूर्ण मानवला म्हणून सो हात वयर घाला की हांवें भेटयलेलें म्हज्या कुटुंबान मागलेलें मागणें देवाक मानवलां. वी हॅव बीन प्रेईंग देवाक मानूंचे बरी न्ही. आज आमी मागणें म्हळें न्ही म्हाका संतृप्ती आसा देवाक. भांगार रुपें उज्यांत घाल्यार आनीकी नितळ जातात. तन भातेन करड गोबर जाता. तुजें मागणें रुखडा बरी ताना बरी भातना बरी गी वा भांगारा बरी रुपया बरी. आत्मीक जिवितांत गुंडाळ्याक वचोंक सांगता थंय मेळटा भांगार, थंय मेळटा रुपें, थंय मेळटा मोतयां. देखून सांत पावल म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगाच्या गुंडाळ्याक वसा. वयल्या बार भांगार खंय मेळटा? आडयेन मेळटा. तन बातेन वयल्या बार सांजेर 15 मिनटां तेर्स यू आर हॅपी. बातेन रुकाड. जेजून म्हणलें गुपीत तुज्या कुडा भितर वच आनी मागणें कर. एनीबडी? दॅट इज गोल्ड, दॅट इज डायमंड. देखून मोगळ भावन आनी भयणीनो आज तुजें मागणें वयल्या बार गी वा गुंडाळ्याचें गी. दुसरें जुआंव चॅप्टर 21 परत शिसांक मासली मेळोना. आमी आमच्या जिवितांत मागणें करता पूण कितेंच फळ ना. म्हाका बगूंकच बगना मागणें करी जाय म्हणून. तेंच मागता 40 years 50 years तेंच मागणें तेंच रुटीन. फळ ना कित्याक? पाळनात. वी डोंट हॅव फ्रुट्स बिकॉज वी डोंट हॅव रूट्स. सांत पावल म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगान तुमची पाळां रोम भोंवदी त्या दाळा तुमकां बरीं फळां मेळटलीं. देखून शीच परत मासली धरून गेले. आतां जेजू म्हणटा तुमचीं जाळां उजव्या कुशी घाला, दोनीच्या उजव्या कुशी घाला. आतां तो परत म्हणना तुमची जाळां गुंडाळ्याक देवया. वाय कित्याक? मोगोशें न्हू शीस 3 वर्सां जेजू सांगत आसले ते गुंडाळ्याक गेल्ले. आतां गुंडाळ्याक परत येवची गरज ना. डायरेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डायरेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेजून म्हणलें आसा हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलों. हांव म्हजी धर्मसभा कोण बांदता? कोण बांदता? तो बांदता. शीच जाळां धुतले तांकां जाळां क्लीन जाय. जाळां भरून मासली नाका. आमची ही गरज आमकां सोबीत जाय व्हडली जाय पूण खालीच आसा. खाली आसा. आत्मीक जिवीत तशें जालां. आमचें नितळ आसा पूण भरोन ना. फळांनी फुलांनी बळोवन ना. मोगोशेनो देखून जेजून म्हळें तूं कडप तुजे वेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों. बांदचें काम कोणाचें? म्हजें न्ही. हांवें कितें जावंक आसा आज? कडप. तितलेंच. यू आर रॉक upon which God want to build. Hallelujah. Hallelujah. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो पेद्रूक विचारलें सवाल तूं म्हजो मोग करताय गी? तुवें म्हज्या मोगांत गुंडाळ्याक वच. तूं म्हजो मोग करताय गी? हांगासर जेजून विचारता आसतना खंयचो मोग? आमकां कोंकणी भाशेंत मोग म्हणटना एक एकच शब्दात मोग मोग मोग. पूण मोग 4 तरांचे आहात.
ग्रीक भाशेन ह्या शब्दांक आगापे म्हळ्यार मेतमेर नचलेलो मोग विदाउट कंडिशन. सेकंड इरोस म्हळ्यार लैंगीक मोग. थर्ड फिलियो म्हळ्यार इश्टाचो मोग. फोर्थ टॉर्जे तशें म्हळ्यार आवय बापायचो मोग. दुसरे शब्दात पूण कोंकणी घेताना आमकां मोग मात्र हर एकाकी मोग. जेजू म्हणटा पेद्रूक विचारलें आगापे पेद्रू तूं म्हजो आगापे करताय गी, मितमीर नासलो मोग करताय गी, शर्तां विना आसलो मोग करताय गी. ताका पेद्रू म्हणालो ना, हांव तुजो फिलियो करतां, इश्टा बरी मोग करतां. प्रत्येक देवान विचारलें तूं म्हजो मितमीर नासलो मोग करताय गी, ना हांव तुजो फिलियो इश्टा बरी मोग करतां. प्रत्येक देवान जेजून कळ्ळें आक्का मितमीर नासलो मोग करूंक जायना, तूं म्हजो फिलियो करताय गी, इश्टा बरी मोग करताय गी. पेद्रू रडलो. सोम्या तुज्या मोगाच्या गुंडायन देवूंक हांव आशिल्लो, शर्तां विने मोग करूंक हांव आशिल्लो आनी तुका भास दिल्ली निमाण्या जेवणाच्या पयलें, पूण म्हाका करूंक जावना, म्हाका तो करूंक जायना. हालेलुया मोगाचें न्हू. आनी पेद्रू तेच्या पत्रांत 8 फावटी ह्या आगापा विशीं बरयता. ताणें म्हणलें हांव इश्टा बरी मोग करता म्हणून. क्रमेन ताच्या पत्रांत 8 फावटी आगापे तो मोग बरयता. देखून आज आमी जायते मागणी करता, मोग नासतना मागणी करता. युजलेस बातेन आनी तोंड मोग नासतना. देखून सोम्यान आशेवचें इतलेंत तुमचें जिवीत क्रिस्ताच्या मोगात ती पाळां रोमों दी. तोळ ताच्या मोगाची रुंदाय लांबाय सगळें तुमकां समजूंक शकतलें. देखून मोगाचें न्हू आज सोमी आमकां त्या मोगांत रोंबूंक आसते जाल्यार मात्र तितलें आमी कितलें आत्मीक जिवितांत गुंडाय घेता. मोतयां भांगार रुपें जातलें आमचें मागणें, नांतर आमचें मागणें खाली बातेन रुकाड करड गोबर. आयच्या श्लोकांत वाचलें सांत पावल म्हणलो हर एकी हांव गोबर म्हूण लेखतां, कोयर म्हूण लेखतां. क्रिस्ताच्या मोगा मुखार हर एकी हांव कोयर म्हूण लेखतां. देखून तो म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगात हांव सपरेट करूंक खंयचेच ह्या संवसाराच्यो सक्त्यो सकचे नात. तसल्या मोगाक आमी आशेवे. सेवेच्या स्पिरिता आमकां म्हूण मागता बापा आमकां पाठय दरवीक तुजें बेसां कुर्बे आमकां नेचय पाळच्या तुजें मिसां दरवीक तुजें बेसां कुर्बेन आमकां नेचय पाळच्या तुजें मिसां गे बापा फोळ वावरासो भूत आमच्या मोगासो काळत्या काळजां होत्या मोगान तुका आज पेटोवचो बाकी आमी तरी मानून घे म्हूण मागता बापा आमकां पाठय दरवीक तुजें बेसां कुर्बेन आमकां नेचय पाळच्या
तुझे मी म्हज्या भावान आनी भयणीनो, हांवें आनी तुमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता आसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमचे अत्यंत बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंतलो रे जमनेन तोंपरेल्या गोवांच्या कना बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन बसूया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व कडेन सर्वात जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सालोरेस तुज्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सकतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूता संगती आमी प्रितोमेर निरंतरी एकाच तळ्यान संतोषान तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पणचे. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. हे म्हजे रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकंचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत तें वारवतेलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावाड तसो गुट
परगटुया. Sumi Jesu melo, Jesu jivan sala, Jesu jivan sala, Jesu noyan etolo. बाप जेजूच्या मरणसो आणि पुनर्जीवन असो आम्ही भक्तीपणी विडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवण्याची काळच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवां आसता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, जराल्डायजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदत्ता भगवान लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. समयान आमकां मागोवंक शिकयलां. हेंच मागणें धैर्यान आतां आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या शिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां तूं निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बर्वशनत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. महिमा जेजूच्या स्नान. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयेची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सास. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी.
जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जिवनाक आपण लभलेली आमी आज सर्व सुभागी सुमिया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हणजे गांवतणच म्हाका भलायकी मेळटली. Bukilianu iya, Tanelianu iya, Uvicheunak sumyacha, Bukti mukasya, Mastaci kavya, Ragataci सेव्या नव्या जीवनांताच्या बागामी घेव्या मुंडो सुम्यातू नैगी सर्गीसो सासनी जिवीत आमकां सोडून दिवसो तुका सेवता तो तुझे लगी एक सातलो बुकेल्यानो येया तानेल्यानो येया पोवी जेवणा सोम्याच्या भक्ती मुखासया मास्ताची रगताची सेव्या नव्या जीवनांताच्या भागमी घेव्या तुका सेवता तो बुकेव सोना तुका सत्मानता तो पानेव सोना तुका कोण सेवता ओळख देखण तुका सत्मानता व्हड पावता सुम्या तू सो उपकार बावडता कुशीक तुझ्या आमी कळजता जीवन आमचे भक्तीन तुका भेटयता सुम्या तुजो आमी नियाळटा मासारता तुझ्या आमकां पोशीत केला दैवीक मोगान तुझ्या काळजा आमची बदल्या देखून तुका भेटयता स्तुती तुजी संतोषान गायता देखून तुका भेटयता स्तुती तुजी संतोषान गायता सुम्या तुजो उपकार बावडता कुशीक तुझ्या आमी काळजाता जीवन आमचे भक्तीन तुका भेटयता सुम्या तुजो आमी नियाळटा. प्रार्थुया जेजूच्यानी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपादरांक उगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर गरिबांच्यांनी आनी भक्तेलांची हक्कां राखूंक आमकां जागृत कर आनी त्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सुसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं.
थंगसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आयच्या दिसा प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटवलो. भोव अर्था बरीत आराधन चलोवन व्हरून देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ल्या मनादीक बाप सिरिल्लो बोध दिव्य ज्योती उडपी दियेज अजय निर्देशक तांकां तुमचे समेत नांवी हांव देव बरें करूंक मागता. देव रेक्टर बापांच्या नांवी तांकां देव बरें करूंक म्हणटा आनी तशेंच देवाचे वेंचणार आशिर्वादां तांचेर तांच्या मेसावाचेर हांव मागतां. आयच्या तेर्साची आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा विविध रुपांनी दान दिल्ल्या आमच्या सर्व दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रत्येक तरान हांगासर ह्या पवित्र तळार सालोरेसाची महिमा गावचे खातीर प्रत्येक रितीन हांगासर विविध रितीन मुर्दोम पिरजेंत रावून आमकां आदार दितल्या हर एकल्या दानीचेर तुजें बेसांव घाल. तांकां तांच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वादां घाल. ह्यो वाती तांच्या कुटुंबांत दिवट्योवण्याचेर तांणी दवरता आसतना ताचो उजवाड सगळ्यान पासारून दी. तशेंच तांच्या कुटुंबाक उजवाड जायसो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजकाला मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां: माउरीस मेरी डिमेल्लो शिवमोग्गा, माउरीस मेरी डिमेल्लो शिवमोग्गा, जॉयल शकीला पिंटो शिरवा, जॉयल शकीला पिंटो शिरवा, आनंद डिसोजा एंड फॅमिली मँगलोर, आनंद डिसोजा एंड फॅमिली मँगलोर, बोनिटा लुवीस कारकळ, बोनिटा लुवीस कारकळ नोवें काम मेळ्ळे खातीर अर्गां दिवन, लॉरेन्स एंड जॅनेट कॅस्टलिनो कुवेट, लॉरेन्स एंड जॅनेट कॅस्टलिनो कुवेट, कार्मिन सेरावो एंड फॅमिली रेंजाल, कार्मिन सेरावो एंड फॅमिली रेंजाल, लीना मेंडोन्सा कारकळ, लीना मेंडोन्सा कारकळ, विन्सेंट सुनीता एंड जॉर्ज फॅमिली ताकोडे, विन्सेंट सुनीता डिसोजा एंड फॅमिली ताकोडे, लियो पिरेरा मियार, लियो पिरेरा मियार, रॉबर्ट रेन्नी नाझरेत मुंबई, रॉबर्ट रेन्नी नाझरेत मुंबई. आयची मुर्दोम फिलोमिना कॅस्टलिनो हिरगान, फिलोमिना कॅस्टलिनो हिरगान, लॉरेन्स डिसोजा कुंटलपाडी ये, लॉरेन्स डिसोजा कुंटलपाडी ये, CJ थॉमस बजगोळी, CJ थॉमस बजगोळी, रॉसबो बजगोळी, रॉसबो बजगोळी, मेलिसा एंड मर्लिन रेंजाल शिरवा, मेलिसा एंड मर्लिन रेंजाल शिरवा, जॅक्सन डिसोजा मियार, जॅक्सन डिसोजा मियार, हेराल्ड डिसोजा एरमाळ, हेराल्ड डिसोजा एरमाळ. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यांत तांणी येवन वाती स्विकार करियेत. निराश्रितांच्या परवशा सर्गी वार्ताकोच्या सोबीतने केंद्र दुर्बळ्यांच्या वडादारा सालोरेसाक मागणे. ये जैते वोंद मार्तिरा सालोरेसा तरण्या प्रायरस भवार्था खातीर कठीण कससून जीव दिल्ल्या. आयक आमचें कलतें मागणें. वरत्या पातयेनेन आमी तुजे चरशी आयल्या. जिवो भवार्थ तिर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोन दी. आमच्या बेसाक सरीसा निस्कळपण आमचे थंय परसळचें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारीक वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखयचें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टां अनवरांत आसलेल्यांक
आमच्या संदर्भाप्रमाणे आम्ही पावाशंकर अनुभवर्त्यांक आणि भवर्तान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आणि देवाची वळख मेळाशी कर. तुझ्या बळादीक मजतेन देवाचें राज संवसारार विस्तरोन दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन सालोरेसा मुखांत्र मेळ्ळेल्या उपकारां खातीर अर्घां दितात. सबार जाणां विविध उपकार लाभलेल्या पासत अर्घां दितात. कॅनडाची PR मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. विकाळ जिवदाळेन सबलो घाई गुण जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात. काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात. पांय दूख गुण जाल्ल्याक अर्घां दितात. मोदीक समाधान फोव जाल्ल्याक अर्घां दितात. रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्घां दितात. विजा फोव जाल्ल्याक गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दितात. एका भयणीक कॅम्पस सिलेक्शन जाल्ल्याक अर्घां दितात. दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात. एलर्जी गुण जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात. 8 जाणांक बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. दोगां जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फोव केल्ल्याक अर्घां दितात. तेगांक बरें काम फोव केल्ल्याक अर्घां दितात. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात. ह्या वेळार आमी उडासाक हाडया. सालोरेसा मुखांत्र सोम्यान जायते उपकार आमकां फोव केल्यात. ते सकळ उपकारा खातीर ल्हान वा व्हड ते सकळ उपकार आमच्या मोतीक आमी हाडया. सालोरेसा मुखांत्र देवान आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर, आमच्या घरांचेर, आमच्या शेजाऱ्यांचेर वतल्ल्या सकळ बेसांव पासत ताका आमी अर्घां दिवया आनी स्तुती ताची आमी गावया. पान संको 81 81. अर्गांदितलो सोम्याक अर्गांदितलो सगळे मोचीची नी तुका समर्पितलो. अर्गांदितलो सोम्याक अर्गांदितलो सगळे मोचीची नी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तंस मसोराय म्हाका साई म्हणटलो. तंस मसोराय म्हाका साई म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोम्याक अर्घां दितलो सगळे म्हजीची नी तुका समर्पितलो. सालोरेसा मुखांत्र उपकार मेळचे खातीर मागोन आसात. 20 आनी 20 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक. 90 आनी 100 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान मेळोंक. 33 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक. 29 जाणांक भुरग्यांचें देणे लाभोंक. 60 आनी 13 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक. 12 जाणां भुरग्यांनी हट राग सोडूंक. 30 आनी 7 जाणां भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जावंक. 88 जाणांक बरें काम मेळोंक. 23 जाणांक विजा मेळोंक. 31 जाणांक मोतीक समाधान मेळोंक. 19 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोंक. 19 जाणांचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक. 15 जाणांचो फुडार बरो जावंक. 11 जाणांक वायट चिंतपातावन सुटका मेळोंक. 12 जाणांक आमाल पियोने तावन सुटका लाभोंक. 25 जाणांचें घर जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक. 19 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक. 20 आनी 8 जाणांक बरो घर जागो फोव जावंक. 14 जाणांनी दिल्ले पयशे आनी भांगार तांकां पाटी मेळोंक. 27 जाणांक कामांत भद्रती आनी सांबाळ सोडोंक. 12 जाणांचें बिझनेस बऱ्यान जावंक. 9 जाणांनी हातीन घेतिल्लें काम बऱ्यान पोंताक पावोंक. 4 कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट सोडोंक. 2 चोरी जाल्लें भांगार पाटी मेळोंक मागोन आसात.
100 जणांनी चिंतलें काम बऱ्यान जावंक 7 जोड्यांची काजारीची बरी जावंक 9 जणांक आर्थीक समस्येतावन सुटका मेळोवंक कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक 7 जणांची शेळ ताप कोंकली खून जावंक 100 जणांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 20 आनी 4 जणांक थायरॉयड डायबिटीस BP नॉर्मल जावंक 9 जणांची कॅन्सर पिडा घून जावंक 2 जणांची फिट्स पिडा घून जावंक 8 जणांची शिरांची पिडा घून जावंक 13 जणांची एलर्जी घून जावंक 16 जणांची हार्टाची पिडा घून जावंक 16 जणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 100 जणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 2 मूलव्याधी पिडा घून जावंक 16 जणांची किडनी पिडा घून जावंक सर्पसुत्तू जॉन्डिस PCOD पिडा घून जावंक तेगांच्या हातापायांत आसले किळे नपैस जावंक 100 जणांचे केस चडचे रावंक 2 डिप्रेशनांतावन भायर येवंक अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडावंक घरांत येवची वाळय आनी मुयो नपैस जावंक पोयन बऱ्यान जावंक गाडी बऱ्या मोलाक विकून वसोंक 8 जणांक बरी न्हीद पडोवंक तेगा भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक आल्सर गूण जावंक मागून आसात तशेंच प्रत्येक इराद्या पासत ह्या वेळार मागोवंक हांगासर विनंती केल्ली आसा 2 भुरग्यांचे ADHD समस्ये परिहार जावंक लुकेमिया पिडाचे ट्रीटमेंट बऱ्यान जावंक गर्भकोशांतलो गेड्डे नपैस जावंक एका भुरग्याचो ताप घून जावंक एक भाव भायल्या गांवांत फेंकाट दुखीन कश्ट जाता ताका बेगीनच बरी भलायकी मेळोवंक मागून आसात ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया आमच्यो सकट गरजो सालार मुखांत्र सर्गींच्या देवा बापाच्या पांयां तळी आमी दवरया सर्गींच्या मोगाळ बापा हांगासर आसच्या हर एका भक्तिकाचेर तुजें आशिर्वाद घाल प्रत्येक तरान सालार मुखांत्र तांच्यो विनवण्यो गरजो हाडन ती हांगासर आयल्यांत ह्या सर्व आमच्या भक्तिकाचेर तुजें बेसांव पडोवन दी तांच्यो गरजो कितें तूं जाणाय सकट तांच्यो गरजो सालार मुखांत्र तांकां तूं मेळा कर प्रत्येक तरान ह्या दिसा जे कोण हांगासर विशेष विनवण्यो घेवन हांगासर आयल्यांत तांचे सगळ्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल तांचे थंय आशी सकट पिडा शिडा तूं पयस कर तांकां जे कितें गरजो ते सामाक आन्न ती ह्या पवित्र तळाक मागोवंक म्हणून आयल्यांत त्यो सकट गरजो तूं तांकां मेळा कर सुम्या म्हणून आमी मागता सालोरेस बापा प्रत्येक तरान ह्या पवित्र तळाच्या शरोती ह्या आमच्या भक्तिकांचेर तुजें आशिर्वाद घाल तांकां हर एकल्याक तुजी मजत तूं फावो कर म्हणून आमी विशेष रितीन मागता कूटा मुझे संतोषन भर तू कोटा मुझे संतोषन भर तू कोटा मुझे उल्लासन भर तू कोटा मुझे उल्लासन भर तू जीसू जीसू भर तू संतोषन उल्लासन भर तू जीसू जीसू भर तू संतोषन उल्लासन भर तू कुटुंबाच्या 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 जीसू जीसू तो ये रावो जीसू तो ये जीसू जीसू
जेसु तोये जेसु मोगाळ तोये जेसु मोगाळ तोये जेसु जेसु तोये रावो जेसु तोये ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಲು ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೆಲೆಸಿರಿ, ಅವರ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಲು ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಭಿನ್ನಗಳು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಏನೋ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಈ ಕಾಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಗಳು ಈಡೇರಿಸುವಂತರಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. Shiki Bhavarta Parmane Buri Krista Chini Chiyon Bagi Maran Maron Sirgat Je Sangata Sasnak Teva Kokol Sinjay Bag Ama Sumistang Pavukar Amen. हम शबापा सरगिंचा तुझे नाव पवित्र तुझे राज हम कहियो तुझे खुशी सरकार सता तशी संवत्सरांचा Am sodis potoglas Sankadi आणि आम्ही आमचे शिकलेले आम्ही शितान तसे आमची पात काम बघस आणि आमकाम तांडून पडून काम पडून आमकाम Salores martira ama pasot vinatiker Kristuची बसनाक निवोजून चिकती प्रार्थुया ये सर पदवेदार देवा भगवान लॉरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उच्चाचेर जैतवर अशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची खेंडां आमी पालवायचें कर म्हूण आमी लालयून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन. आता विशेष रितीन हांगासर प्रधान याजक पिडेस्तां खातीर मागतलो. ह्या वेळार सर्व आमची पिडा शिडा आमी समर्पण दिवया. आमच्या बगलेनाच्या बसत प्रत्येक तरान मागया. जे कोणी आमच्या लागीं मागोंक सांगला तांचे बसत मागया. आस्पत्रेनी आसच्या पिडेस्त बसत मागया. जे कोण आमच्या कुटुंबाचे सांदे पिडेस्त आसात तांचे बसत मागया. सर्व पिडा शिडा ह्या वेळार आमी सुमयाक समर्पण दिवया आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रस्ता सर्ग आणि संसार सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे आणि म्हजी बोप तुझे सरशीन पावूं घे. सोमी तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं सर पदवेदारांनी ससान देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपा सांटलें तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्त सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादुसकाय तांची जावं दी. अशी शांती जोडिल्लीं तीं तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार चलोवन जो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिका जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदांकाल तुमचे थंय रावो. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उपकार सर्गींच्या मोगाळ बापा प्रत्येक तरान ह्या उदकाच्या शिंपण्या वरवीं आमचे थंय आसले सगळ पिडा शिडा तूं पयस कर तशेंच ह्या पवित्र तेलाच्या मागण्या वरवीं तुज्या कृपेचो शिवोर तूं आमचे थंय वत प्रत्येक रितीन मोगळा सोम्या जेजू हांगासर हे पवित्र उदक आमकां हर एकल्याक ही कृपेची जर जावन आमचे थंय वळोवन दी म्हण मागता आमेन. पानसंको 99 गीतां देवोन ए दैविकज्ञा आमकां पवित्र संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सगळीं बंदराक आमी पावस संसारी पयनात आमच्या सगळीं वाटेन तूं चलय सगळीं बंदराक आमी पावस सगळीं तावन देव ए दैविकज्ञा आमकां पवित्र सगळीं तावन देव ए दैविकज्ञा आमकां पवित्र संसारांतल्या बोरला अंक पातका वरवीं कुरडी जाल्या आमची मोग संसारांतल्या बोरला अंक पातका वरवीं कुरडी जाल्या आमची मोग कळसा मोना जाल्यांत दारू माया मोगान आमकां जियेवंक शिक कळसा मोना जाल्या दारू माया मोगान आमकां जियेवंक शिक मोवाळायेन आमकां दयाळ आमकां मोवाळायेन आमकां दयाळ आमकां जिणे शांती समाधानेन जिणे शांती समाधानेन सगळीं तावन देव ए दैविकज्ञा आमकां पवित्र सगळीं तावन देव ए दैविकज्ञा आमकां पवित्र संसारी पयनात आमच्या सगळीं वाटेन तूं चलय सगळीं बंदराक आमी पावस संसारी पयनात आमच्या सगळीं वाटेन तूं चलय सगळीं बंदराक आमी पावस सगळीं तावन देव ए दैविकज्ञा आमकां पवित्र ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮುಗಾಳ್ ಪುತಾಸೋವೆ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿ
आशीर्वाद जेजूच्या भोविकाचा आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद. भगवंतलो रेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत गुरुसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि त्याचे आणि पवित्र त्याची नावे आमेन. आमेन.